आम्ही बरे करता तोड गोवा कार्य सेंटर आतून वखता तोड या आमच्या यात्रिक भावाक आणि सगळ्या यात्रिक हे परवे सुगेलेल्या भाग्योन योगाची बसतीत तांचे आशीर्वाद घालून आणि सगळ्या म्हज्या भावाच्या पुरस्कारान खेरीज सांगतात तुमकांय आम्ही यात्रिक भाव तुमच्या पासून मागणाऱ्या भाग्यान योगन केला त्या भाशेन आम्ही करूंक येता शेवटमान परवडून हेच आमच्या मनात आमी धरया आणि शिकाबेन आणि खुशालकायेन हे परवे सगळ्या वांटो घेवया. बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भावा भयणांनो, खुशालकायेचे उल्हास पावून आम्ही जगाची समारोहाक सुरवात केल्या. ही आयची खुशालकाय फक्त हेच दिसाची न्हय पूण सदांकाळ तोखतली लागता. आयची खुशालकाय सदांकाळ तोखतली जाल्यार आमी जेजूच्या तत्वान ती वाडून जेजून केल्ले तशें सगळ्या आव्हानांक फुडो करून बरी खबर दुसऱ्याक दिवंक भाग्यवान देवगार आमकां एक भाग्यवान देव आमकां एक नमुनो. भाग्यवान देवगार दुसऱ्या सगळे स्वताच हुस्को दाखोवन दुसऱ्याची सेवा केली आनी आपल्या दुखा कोर्टाक मोदें सूख वर्तमान परवडले. आयज भाग्यवान देवगार मान दिवन ताची पोरां समोर जाला. ताच्याच पावलांनी चलोवन संवसाराक उपरासले भाशेचे जोईत करून भाग्यवान देवगारचे मुजती त्या दिसाचे देखीक आमकां बापाची कृपा मागुया. बाबा भयणांनो, ही दवरलेली कल्पना आमकां उगडास दिता. आमकां शुभ वर्तमानाचे पोट परगटना आसा पूण जायत फावटी आमचे जिवीत मोगा सेवेचें जावंक ना आनी त्याच बरोबर शुभ वर्तमान परगटूंक आमी बरोय घेवंक ना. या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून पातकाची दूख करूया. हांव पातकांनी सगळ्या देवा आनी तुमकां भावयता. म्हजो न्याय सारको सांगता. मनान चिंतून मनान विचारता. वायट आदर बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वळखदार. ह्या पासत आनी संवसाराचो मार बरी सगळ्या देवकांक आनी मोगाक विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची ताकूद करूं आनी आमची मागता भोगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
कुटुंबात रावतली बरी आनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजूचो मोगान फाट लावलो आनी शेवट पर्यंत तो ताका विश्वास केलो. ह्या तुझ्या देण्या खातीर आमी तुका आयकार दिता आनी ताच्या आदारान आमच्या चड एकल्याच्या होवण्यांत विश्वास लावन तुवें आमकां जेजू येशू दाखोवन दिलाय आनी पवित्र आत्म्यावरवी घडोवन हाडटाय ते संपूर्णय आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्यांच्या पुतावरवी तो बरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता.